जाल कितें तुका मुगे डॅडी ती मिटींग अटेंड करपाक गेल्लो. मिटिंगेक जायते कायदे आसा. कोणाचेर हात घालपाक जायना, ओ गाड मारपाक जायना, कांय जायना ते भाशेन करपाक. आनी थिंगा प्रेजिडेंट आनी सगळे आसतना मुगे डॅडी थिंगा लोकयलो. सो लोकयलो इन द सेन्स ताका मारपा येयले. म्हाका ती कांय खबर आसना. हांव मारगांव ते सायडी आहलो. मागीर लेट हांव येयलो आनी लेट येवन म्हाका सगळी आख्खी खबर कळ्ळी कितें जालें तें. आनी जो GRA प्रेजिडेंट आहा तेणें एक फुटेज दाखयल्या पूण तेगे घराको येयलो म्हूण. सो सारकें तेगे घराको येयलो हांव, कांय फोट ना तितून. तेगे घराको कितें येयलो हांव तेका विचारपा बाबा तुवें कितें एक्शन घेयलें काय म्हूण तेजें. कित्याक यू आर अ प्रेजिडेंट आनी तुज्या मुखल्याक जोरी तर एक मनशां लोकयताय आनी एटॅक कोत्ताय जाल्यार हें सारकें न्हू. कोणा गेल्या पायक लोकयल जाल्याक भुरग्यां राग येतलोच. आनी हांव तेका विचारपाक गेलो आनी हांवें कायद्या भायर कांय केलो ना. हांवें पुलीस कंप्लेन केला, सगळें जें आहा तें कायद्यान केलां. कायद्या भायर हांवें कांयच करूं ना. सो हे रातचे सुमार 20 जाण सुमार येवन हांव थिंगा सुपर स्टोराचेर हें कोत्तालो, मिनी स्टोर आहा थिंगा शॉपिंग कोत्तालो. 20 जाण सुमार येवन एटॅक केलो. एक मनशां मारपाक 20 जाण जाय तुमकां? इतली तुमकां भिरांत दिसता म्हजी 20 जाण येवपासून? आनी तुमी म्हणटा कंप्लेन करपाक गेलोले. कंप्लेन करपा रोड वेलसांव टू दुसरो रोड, हो इगोजी मुखल्या भितर पडलो मिनी मार्ट आहा ते. थिंगा तुमी सारकें दाखयला तुमी एटॅक करपाक येयलो म्हण तुमच्या हाती बॉटल आहलोली, रॉड आहलोले, सुरी आहलोली. आनी होच जाण भुरगे लोकां तेतून फोटोय हाडले पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन तेंकाय होंडाक आयले बसलो कडेन. म्हाका जाय जाणांनी आफ्टर द एटॅक हॅपन म्हाका जाय जाणांनी फोन केलो बाबा आपणागे चेड ना, आपणागे हें ना, डॅडी ना तितून एटॅका. सो हांवें कितें सांगलें चोय बाबा म्हाका कांय खबर ना. जी फुटेजाचेर दिश्टी पडटा तेंकां पुलिसान रावंड अप केले. आय हॅव नथींग टू डू विथ इट. आनी तुका सांगूंक सोदता की जो एटॅक जालो ना तो डबल ट्रॅकिंगाक लिंक ना. तें मातशें मिसअंडरस्टँडींग जाला. हांव मानून घेता डबल ट्रॅकिंगाक लिंक ना. तितून एटॅक जावपाक कारण आसा. म्हत्वाचें कारण म्हणल्यार तेंचे लागीं हांवें RTI मागलेल्यो. सो आमी शिकलोले भुरगे, एक सोसायटी आसा वो एक कसले वो आमचो युनियन आसा. आमकां भुरग्यांक रायट आसा तुजे लागीं विचारपाक बिकॉज यू आर द प्रेजिडेंट. आनी आमकां जो प्रेजिडेंट आहा तेजे लागीं रायट आसा बाबा. हांवें तेका मागलेले RTI मागलेली, 2-3 RTI मागलेल्यो. एक म्हणटा ती OBC सर्टिफिकेट्यो कितल्यो आवट जाल्या हितू. दुसरी म्हणटा ती हांवें तेजे बायलॉज ना, जे बायलॉज आहाय ते जे कायदे म्हणटाय तेजेर RTI मागलेली. तिसरें मागलेलें हांवें तेका आख्खोच जे तूं इतली वर्सां काडले तितले म्हाका ऑडिट प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट कर म्हूण. सर्टिफिकेट आसा त्यो कितल्यो आवट जालोल्या, कितल्योच. तुका हांव सांगता एक सुमार कितू 1000 आवट जाले ते नको. आनी त्यो OBC सर्टिफिकेट म्हणटाय त्यो एक जो उमके कास्टाक जे गव्हर्मेंट आमकां एक प्लेस दिता. फॉर एग्जाम्पल गव्हर्मेंट जॉब वो कसले कितें आमकां गव्हर्मेंट स्कीम आसा त्यो सारको कोण OBC आहा तांकां ती प्लेस मेळटा. बट हेणें कितें केलें, एण्ड सगळे आख्याक भायली लोकां जे वास्को जे आउटसायड गोवा जे आसा नॉन गोवन्स आसा तेंकां ह्यो OBC सर्टिफिकेट ह्यो इकल्यो. 20,000, 15,000, 25,000 ह्या पयशान तेणी इकले तेणी. आतां ह्या हांवें मागलें म्हूण तांकां सारको राग येयलो कित्याक हितू स्कॅम आहा म्हूण ताका सारकें कट्टालें आनी तांकां खबर आहलोलें हांव मुखार वयतलो म्हूण. लास्ट टायम तो इलेक्शनाक बसलोलो तेन्ना एक मेंबरा कडेन तेणें 3,000 काडले आख्खे युनियनान. 3,000 नथींग. हांव तुका कितें म्हणटा आंटू हितून कांय वायट ना. वॉलेन्सियो सिमोन्स जोरी तर इंडिपेंडंट पार्टीचेर बसलोलो वी हॅव टू सपोर्ट हिम. एन्ड आमचे जे नुस्तेकारा पासत तो पावता म्हणटा न्हू आमी सपोर्ट केल्या म्हूण कांय हरकत ना. तो बसला एक नॅशनल पार्टीचेर, काँग्रेस पार्टीचेर. अरे काँग्रेस पार्टीचेर तुका फंड्स मेळटा आनी जोरी तर हे आमचे गरीब जे काटाडी सोकाणी मारून 3,000, 2,000 दिसवटो जोडटा तेजे लागीं तूं 3,000 काडटा.
तुका लॉस दिसना मातशें देखून. इफ वी कॅल्क्युलेट इट कम्स टू मोर दॅन 27 lakhs. हे 27 लाख तुवें हूंय घातले. तूं म्हाका जबाब दी. हांव तुजे लागीं क्वेश्चन विचारता, तूं म्हाका जबाब दी. तूं थिंगा हिंगा वचोन वास्को वचोन प्रेस दिता फेक कंप्लेन केल्या म्हूण. म्हाका एक सांगू, ही बॉटली तुमी आतां शेवटिल्या तिचे पोंत आसा म्हज्या नाकाक. ही बॉटली शेवटून मारल्या ती, हे फेक दिसता तुका? वॉलेन्सियो, तुका दिसता तूं हारलोलो थिंगा केस्तांव जाता तुका दिसता न्हू जाल्यार हे फेक म्हणून? हांव तुका प्रूफ कोत्ता सगळ्या मदें. तुका CCTVचेर दाखय. तूं रिजायन कोत्ता? तूं पॉलिटिक्सा रिजायन कोत्ता? सांग म्हाका. नाजाल्यार तुमची हांव जर तर फोटो उलयता न्हू, तुजी मुखल्या हांव दिमगान नाकान हुरीस काडटा आनी केन्ना प्रेस घेयना म्हणून.